Be patient. Still there is one more day to go for nominations. So, but You will come to know. but are you contesting? Time will tell. Because your leader has been Surendra Furtado. Has he allowed you to contest or you are contesting? I am fully with Surendra Furtado. You will come to know. Tomorrow is the last day. So today you are not trying to tell me. I thought form बोल रहे थे चढ़ान बोल रहे तू बोलना form. You will come to know. Why When are you is in that? such a hurry? Yeah, not in a hurry. So you don't want to tell anything. There is time. When you will call us tomorrow, you will inform us You will be here. Not tomorrow. You will come to know. how it has been for the last 5 years for you as a councillor. We have done whatever we could do. A lot of works have been pending. They have locked our files, but I would say about 70-75% of work we have managed to do. And how has been the support of Mr. Furtado for you? How has been the support of Mr. Furtado He for has you in this always last? been there to support me right from day one. And you have been also with him. 100%. नंबर 13 नाव नरेश चारी फायल करता लास्ट टायम सुद्दां हांव इलेक्शनाक रावलो खूब मतांनी पडलेलो सो म्हाका तुमच्या माध्यमांच्यान 21 मतांनी 21 मतांनी पडलो कमी मतांनी पडलेलो सॉरी म्हाका तुमच्या माध्यमांच्यान की सगळ्यांनी ह्या फाट असो कॅन्डिडेट दिवचो जो तुमच्या खातीर हजर आसतलो लास्ट टायम आमी आतां घरान आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमी पळयता की तुमचो म्हणजे असो निवडून येयल्लो लास्ट कॉर्पोरेटर दिसत ना म्हणटा सो ह्या फाटी तांकां सदांच दिसतलो तसो कॉर्पोरेटर तुमी निवडून हाडून दिवचो हे तुमच्या माध्यमांतल्यान पयलींचो कोण आसलो कॉर्पोरेट प्रमेय मायेकर वॉर्ड नंबर कितको वॉर्ड नंबर तेन्नाय 13 आसा Okay, सो प्रमेयान काय काय कामां करूं ना तुमच्या वॉर्डान तेवढे आशिल्ले प्रमेयाची कामां करपाक म्हणटा तांकां कितें कामां करतलो जाल्यार हाय कमांडांच्यान ऑर्डर येवची तुमच्या मिसेसीने बोललेलं असं तुमच्या मिसेसीने फॉर्म भरला सो ह्या सगळ्या कॅन्डिडेट्स पुढे गेला कॉम्पिटिशन कशें आसा हाऊ डू यू सी दीस कॉन्टेस्ट See, we are not bothered about competition. Every election is always tough, and I have been fighting the elections and a family since 2012. And 2011 म्हणल्यार जाता 2011 was the first election when my wife Dr. Sheetal Naik contested from a Taligaon ward, and she was the first winner against the family. एक ज्या फॅमिलीचें जें राज्य आशिल्लें तो फर्स्ट टायम जो वॉर्ड जर कोणें उडयला शेवटी जर तो डॉक्टर शीतल नायकान उडयला ताज्या नंतर आमी 2-3 सदांच निवडून हाडटाले हे खेपे एक बरें कॅन्डिडेट्स आनी एक बरें कॅम्पेन आमचे कडल्यान करप चल्लां नरेश चारी फाटले खेपे सामको क्लोज आयिल्लो दीस टायम ऑल्सो ही इज फायटींग अगेन्स्ट वन सो कॉल्ड टफ कॅन्डिडेट आनी आमचे एडवोकेट शबनम खान म्हाका दिसता खुबशीं आमची लॉयर्स आसा ती आमी एडवोकेट म्हणून सांगपाक चुकता बट अशे कॅन्डिडेट्स आमी आज लोकांक दिल्ले आसा 12 नंबरांच्यान ते लढटा लोकांचे विशय ताणें बरे रितीन आतां तुमचे कडेन सेवरेजीचो विशय आनी स्मार्ट सिटीचे मेस जे प्रमाणान तुमचे कडेन मांडले म्हाका दिसता तितक्याच बऱ्या पद्दतीन ते लोकांचे विशयूय सॉल्व करतले लेट मी बी व्हेरी फ्रँक एंड क्लियर म्हाका जेन्ना सांगलें कोणें तरी की एक अशी महिला आसा जी कंटेस्ट करपाक सोदता I was also not very keen, but the moment I met her, I discussed Panji. She knew the issues of Panji. म्हणजे ज्या इशू खातीर आमी झगडटा डेली आतां जे आमी आतां मोर्चा पळयता सगळें पळयता गोंयभरचे विशय पणजेचेच न्ही शी इज अवेअर ऑफ एवरीथींग आनी नरेश तर सामकोच ग्रावंड लेवलाचेर आसता सदांच लोकांक अवेलेबल आसता चारी गॅरेज म्हणटा ती ताजी गाडयो आमच्यो सगळ्यांचे तो रिपेर करता फेमस आसा ताजे सामकें आदलें वर्कशॉप आनी आय अश्युअर यू आर कॅन्डिडेट्स वील बी अवेलेबल टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द रेजिडंट्स पात्रांवांक विचारून सांगता हे विशय जावचे ना यू आर वन ऑफ देर इज बी नो हाय कमांड दीस वील बी देअर एरिया देअर वॉर्ड दे वील बी टेकिंग द स्टेप्स to resolve all the problems of the residents of their wards. You have managed to get all political parties at one platform as an opposition. You are one of them. So what was the reason for you to think बाबा सगळे एकठांय येयल्यारूच केन्ना जातलो? पण कितें आसा आमी जर आतां क्लासीक एग्जाम्पल तुमकां हांव ताळगांवचेंच दिता आमचो बाब टोनी रॉड्रिक्स 2022 काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर रावलो आनी ताणें 8,000 मतां थंय काडली आनी जो ऑपोजीट फॅमिली कॅन्डिडेट आशिल्लो तो 10,000 मतां घेवन निवडून आयलो बट एक आम आदमी पार्टीन 2,600 मतां थंय काडली आनी 1,600 मतां RG पार्टीन काडली सो हो क्लियर डिवायड 13,500 लोक ताळगांवचे वर क्लियरली अगेन्स्ट द फॅमिली सो खंय तरी आमकां एकठांय येवपाचें हें सारकें क्लियर सिग्नल लोकांनीच दिल्लें आसा
आनी एका प्लॅटफॉर्माचेर आमी सगळ्यांनी जर आतां फुडें काम करत जाल्यार ताळगांवत न्ही गोंयभर आमी बरो बदल हाडूंक शकता. तुमच्या माध्यमांच्यान आज परतो एक सगळ्यांक अपील करता की तुमचे जे कोण सोयरे आसा फ्रेंड्स आसा पणज्यान तांकां कॉल करचें. आमी पणजेकारांच्या 30 कॅन्डिडेटांक तांचो प्रचार तुमच्या माध्यमांच्यान जावचो. आमचे पणजे गोंयची राजधानी, इट इज द हार्ट ऑफ आवर ब्युटिफूल गोवा. लेट अस नॉट डिस्ट्रॉय इट. आनी सगळ्यांक सांगता हांव, इट इज नॉट ओन्ली द पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिविस्ट लॉबी. आर वी गोइंग टू कीप सिटींग फॉर धरनाज? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. 5 वर्सां आमी मोर्चा काडत रावतले, आझाद मैदानाचेर बसत रावतले. आतां उठुया आझाद मैदाना वयल्यान, पणजे वावरुया, आमचे कॅन्डिडेट निवडून हाडुया आनी एक मोठो बदल घडोवया. दिस इज द टायम. वी हॅव टू वीन इन इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स. इलेक्ट्रॉल बॅटल जो पर्यंत आमी जिखना सगळे एकठांय जावन, आपले सगळे इगोज, आपले सगळे डिफरन्सीस सायडीक दवरून, जो पर्यंत इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्सान आमी जिखना तो पर्यंत ज्यो गोश्टी बऱ्यो जावपाच्यो ज्यो आमी सोदता, बऱ्यो करपाक सोदता, म्हणजे तो कसिनोचो मॅनस आसूं किंवा आतां 39 हाज्या खातीर पळय जे आमचे बांदव सगळे आझाद मैदानाचेर बशिल्ले आसा तो विशय आसूं, चिमलाचो युनिटी मॉल आमी पळयलो, असल्यो सगळ्यो गोश्टी आतां फुडें आमकां ताळगांव लागू जातल्यो. सो ह्या खातीर आमकां हे फॅमिलीक CCP वयल्यान सायडीक काडपाची गरज आसा. परत एकदां मागता लोकां कडेन मोठ्या प्रमाणान भायर सरा इलेक्शनाक आनी आमी पणजेकारांच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक बरें वोटींग जाय. तर सर म्हाका एक सांग, तूं फॅमिली राजाच्या अगेन्स्ट आसा. सुरेंद्र फुर्ताद तुमचो मेयर कॅन्डिडेट, तो मेयर आशिल्लो, आतां तो कॅन्डिडेट, तेजी बायलो रूथ फुर्ताद कावन्सिलर आशिल्ली, आतां तेजो चेडो फायल करता. सो दॅट ते हें जायना, फॅमिली राज जायना. हय, आतां सुरेंद्र फुर्ताद आनी ताजी मिसस रूथ फुर्ताद जी कितकीशींच वर्सां म्हणजे सिन्स 1985 इज द सिनियर मोस्ट मेयर. दोनी सीट ते मिरामारच्या कोणाकूच हिम्मत जाली ना. ते आमी आसूं, आमी सुद्दां ताच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातले, किंवा ही फॅमिली आसूं, ताका आमी उडोवंक शकले ना. आनी आज ताणें 3रो वॉर्ड आपल्याक घेवना हें लक्षांत दवरात. ताणें आपल्या मिसेसीक घरा बसयल्या, तिका रेस्ट दिला आनी थंय आपल्या चल्याक घातला. आनी चलो इज नॉट देर बिकॉज ही सुरेंद्र फुर्तादो सन. लिओ फुर्तादो इज अ नायस जेंटलमॅन. ही नोज द इश्यूज ऑफ पणजी. तुम्ही मुद्दाम ताजो म्हाका दिसता ऑलरेडी तुमी घेतिल्लो आसा ताजो काल इंटरव्यू. पणजे खातीर एक बरो यंगस्टर, बरो कॉर्पोरेटर आमकां मेळटलो लिओच्या रूपान. फॅमिली राज जायना काय म्हणटा तुमी? आनी कोणाक जाता ताणें आपल्या आवयक सायडीक काडल्या. ताका जाय जाल्यार आनीक 2 टिकेटी ताणें मागिल्ल्यो जाल्यारूय कोण ना म्हणपाचो नाशिल्लो. ताणें आपल्या फॅमिलीक आनीक 2 टिकेटी मागूंक ना. पूण तेजो चेडो ताजो चलो आपल्या आवयच्या जाग्यार रावलो. आनीक कोणूय जर थंय फुडें सरतालो जाल्यार डेफिनेटली सुरेंद्र ताकाय कन्सिडर करपाचो. 7 नंबर वॉर्डान जर आनीक कोण, आतां विशय तो जाला न्ही, लोक फुडें सरना. लोक जर फुडें सरले, 7 नंबर कॅन्डिडेटान जर बरो कोण कॅन्डिडेट आसा, डेफिनेटली आमी ताका कन्सिडर करपाचें. सुरेंद्र स्वता कन्सिडर करपाचो. Hi, I'm first time candidate for the CCP elections from ward number 12, that is from the Madhuban area, and हांव सगळ्यांचे मागता that give me the support of all the people, and we are with the Ami Panjekar panel, and we're going to take this election forward in full force with everybody's support and best wishes. कितें दिसलें की आतां नॉमिनेशन तुमी फायल करूंक जाय म्हणून ह्या इलेक्शनाक? कितें रिजन्स आशिल्ले? Reason is that I'm a citizen of this country, and it is my right to, if I've got a right to vote, I've got a right to stand for elections as well. How do you see that the Ami Panjekar panel has given a presentation for everybody, even for all candidates? How do you see that? See, when Ami Panjekar panel, we have all the candidates, it shows that how inclusive the Ami Panjekar panel is. We are having youngsters, we have got mahilas, we have got people from all walks of life as candidates, and that shows that we are all together, we are one, and there is no distinction between the candidates in this upcoming elections. And that is the beauty of the Ami Panjekar panel. काँग्रेसाचो कितलो सपोर्ट आशिल्लो? काँग्रेसीचे आमकां खूब सपोर्ट आहा, and my state president is there of Mahila Congress. I have the support of my state president, Mr. Amit Patkar, as well. I've got the support of Ami Panjekar with Mr. Utpal Parikalji and Dr. Prasad and Govekar sir and Bhupesh, minority, and Surendra sir. Everybody is there, and we are working together. I believe that if all forces come together, we have got a great chance of winning these elections. And we have seen, people have approached us. Loka amka phone matla, they are calling us, they are telling us.
they are supporting you, they are there with you. So, you know, we also getting that motivation and the boost to stand for elections. Okay, when you talk about your ward, what are the things bad to worse or good to bad? What do you want to say? See, now I have just started roaming in my ward. As you say, I'm the first time candidate. So I'm meeting people. There are some issues coming up. Like mostly it is the building, the societies. So, you know, I'm meeting the society people. I'm meeting the residents, and they've got issues like, you know, garbage. And moreover, in this area, I think we have seen the sewage problem. Though we have got the smart city lines coming down from the roads, every second day you will see one STP tanker is removing the sewage. Now where they're removing we don't know, and why they're removing we don't know. That they're supposed to answer to us. Because if there are already existing lines inside below the road, why it is not being carried out? You know, we have spent crores of money on the smart city program, and every 2 days we are seeing traffic is diverted. The roads are blocked with barricades. People have to line up. There's a traffic jam that too in Santines Main near the church and near the Kakulo Mall, and there is a traffic jam because of this. So why do we have to go through all these? You know, it's too much. Lot of hurdles for us. So I think these are the things that we need to address, and we need to investigate why these sewage treatment plants are not working up to its limit, and why they are every day in and day out. If you see at night, day, morning, there are sewage tankers lined up. माझें नांव जॉन फो. खंयच्या वॉर्डांचेर फायल केलें? हांवें वॉर्ड 4 केला, केरा अगेन्स्ट रोहित मोन्सेरात. कित्याक दिसलो तुका? ना आमचे इश्यूजूय खूब आहा तिन्यात. हांव एक रापणकार, आमचे दोर्यारूय इश्यूज खूब आहा. सो आमकां कोण आमचे भितरलोय थिंगा भितर सोदता तोय बरो, कित्याक आमकां हेल्प करपाक आनी बरें पडटलें. आनी दुसरें आमी लोकांक हेल्प करपाक जाता तितले बरे भाशेन. सो हांव तेका लागून फुडें सरला. रोहित मोन्सेरातान काय काम करूं ना थंयसर तुजें? रोहित मोन्सेरातान केला, पूण आमचे रापणीचे सेपरेट जाता. कोण रापणकार मोदें भितर सोदता तेन्ना डिफरंट जाता. कित्याक म्हाका म्हाजी दर्या बी कहो चलता तें म्हाका खबर आहा चड बरो न्हू, कित्याक हांव एक मेंबर तेंचो. सो म्हाका जे इश्यूज फेस जाता तो दुसऱ्यांकूय जाता ते म्हाका तेंकां हेल्प करपाकूय बरें जाता. सो रोहिताक रापणकाराचो विशय काय खबर ना? तेका खबर आहा, पूण तेणें तेका तितलें हें बरें गमचें ना न्हू. म्हाका गमता तितलें, कित्याक हांव तेंच्या बाराबर आहा न्हू. रापणी बी हांव दोत्ता म्हाजी ओन रापूण आहा. सो Baba, why is so much confidence in you, Baba, to fight against a mayor? इतले confidence कशें? हां इतले confidence कशें तुमकां? कॉन्फिडन्स कळ्ळें न्हू. ते किवाडे ना कोणें करूंकूच जाय न्हू. आतां गोंया वाचोवपाक गोंयकार फुडें सरना जाल्यार कोण सरतलो? सो तेका लागून सो म्हाका आमच्या लोकांक हेल्प करपाक आनी आमचे जागो सांबाळपाक हांव फुडें सरता. मोन्सेरात फॅमिली बरी व्हडली न्हू. फाल्यां तुका कॉल बीन येयलो जाल्यार विड्रॉ कर बी म्हणून जाल्यार कितें तेजें टेन्शन ना. आतां गोंयांत कितें ना कितें करूंकूच जाय न्हू. तेका मात तेजें टेन्शन ना. तो भंय बीन ना तुका अशें म्हणून? सो कोण बसता कोण पळयना, पूण तुजें कोण कितें सांबाळपाक जाय ताका लागून बसलो. हय आयज तुमच्या बरोबर दत्तप्रसादाचो सपोर्ट आसा. सो कशें पळयता? म्हाका खूब बरो हेल्प हें सपोर्ट खूब बरो आहा तेजो. तेणें खूब कामां केल्या पयलीं आनी आजुनूय करता. सो तेज्या सपोर्टान हांव आनीक फुडें सरता. आनी कितें इश्यूज आहा तुमच्या थंयसर वॉर्डान? व्हडान चड मातशे ते बारीक बारीक नॉर्मल इश्यूज आहा न्हू सगल्यांचे, ड्रेनेजीचे बीन ते सगळे. सो ते सगळे सारके करूंक जाय. But one more thing is that you are not contesting only against Rohit Monserrat, but it is a Babush Monserrat panel. जो मिनिस्टरूय आसा, मिनिस्टर आसा, सगळे आसा. Still then you are contesting. हय पूण आतां करूंक जाय तें करूंकूच जाय न्हू. कोणूय फुडल्यान आसो. तुका तुजो गांव वाचोवंक जाय जाल्यार तुका फुडें सरोंकूच पडटलो. तुका फाटल्यान रावन कांय उलोवंक So no turning back, withdrawal बाता हें काय ना. बाबा पेट्रोल बीन कांय काडटा. सो जेन्ना तूं आतां कॅम्पेनिंगाक हें सुरवात केली हय हांवें केली. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा तुका? लोकांचो रिस्पॉन्स खूब बरो आहा. वॉट इज तुवें मॅसेज कितें सांगता जेन्ना तूं लोकांच्या घरांनी वयता? सो तूं कितें सांगता तांकां आनी कितें मागता? कितें एजेंडा घेवन तूं वयता? म्हाका बेजीक आमचे गांव सांबाळपाक आनी सगळे तुमकां जाय तो हेल्प करपाक, लोकांची गरजो आहा त्यो सॉल्व करपाक. फर्स्ट आमी सगळ्या गोंयकारांनी वी हॅव टू थँक हीम, वी हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट हीम. 24 वर्सांचो भुरगो, रापणकार, कॅथलीक OBC समाजाचो भुरगो आनी गट्स दाखयले. आमी फाटल्या खूब दिसांनी पळयता खुबश्या वॉर्डांनी लोक फुडें येवपाक सोदता, बट तो स्वता विलिंगली तांचे मेजर इश्यूज आसा. आमी पळयले थंय रापणकार जसो ताणें सांगलें रापणीचो मदीं थंय कॅमिकल नुस्त्यान आसा म्हणून एक मदींच एक कितें इश्यू आयलो. आनी सेवरेजीच्यो म्हणजे आतां थंय जे कॉम्प्लेक्सीस आसा आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा, सेवरेज थंय कारंजले समुद्रान सोडप चल्ल्या. सो दीस इज अ मेजर इश्यू आनी तें जें नुस्तें हाडटा तें आमी सगळे ताळगांवकार खाता. सो दीस इश्यू इज नॉट ओन्ली ऑफ तांचो वाडो,
हो विशय आख्ख्या तळगांवकारांचो. हांव स्वता थंय तांची जेन्ना रापण लागता हांव आनी म्हजी घरकान्न आमी थंय नुस्तें घेवपाक वता. सो इट्स अ व्हेरी सिरियस इशू. ही हॅज ऑलरेडी फिनिश्ड वन राउंड विथ द वोटर. आय एम कॉन्फिडंट दॅट वॉर्ड नंबर 4 जॉन पो विल बी विनिंग. मॅडम तुम्ही आज नॉमिनेशन बोललेलं आसा, सो युअर व्ह्यूज हय आज हांवें वॉर्ड नंबर 6 म्हजें नॉमिनेशन फॉर्म भरलेलें आसा आनी आमी पणजीकर पॅनलांतल्यान हे फॉर्म हांवें भरलेलें आसा. ह्याच वॉर्डांतल्यान हांव पयलीं 2 टायम कॉर्पोरेटर आशिल्लें आनी सेम वॉर्डांतल्यान हांवें परत भरला. लोकांचो म्हाका एक मातसो हें आशिल्लो की परत भर आतां नॉमिनेशन आनी परत कॉन्टेस्ट कर म्हणून लोकांचो एक म्हाका आग्रह आशिल्लो ते हांवें भरला. यू आर नॉट न्यू टू CCP. हय. यू हॅव बीन कॉर्पोरेटर एर्लियर. सो तुमच्या मिस्टराचे तुमचे तशेंच उत्पलाचे सगळ्यांचे एकठांय जाल्यार हांव कितलें इम्पॉर्टंट जाता, स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट तालिगांव वॉर्ड्स CCP येता. आमी सगळीं जाणां बरोबर आसा, सगळीं एकठांय आसात आनी आमकां आमचे एक्स मेयर सुरेन फुर्तादो सगळीं आमी एकठांय येवन जी पळय आतां पॅनल घातला तो बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी सगळ्यांचो आमकां एक हें म्हणजे तुमी सगळीं एकठांय येवन जें पॅनल केलां तें बरें केलां अशें आमकां वोटर्सां कडल्यान असो फीडबॅक मेळटा आनी अशीच आमी सगळीं एकठांय येवन जर तर आतां फुडें काम करत जाल्यार आमकां दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो फायदोय जातलो आनी आमकां कामूय करपाक आतां बरें जातलें. उत्पलान जो कॉल दिला पळय तो कितलो इम्पॉर्टंट एट दीस प्रेझेंट सिच्युएशन तुमकां दिसता? इम्पॉर्टंट आमी पणजेकार म्हणजे तांणी आतां सगळ्यांकच अशी एकठांय येवपाचो जो कॉल दिला आनी तांचे उल्याक मान दिवन म्हणटात तशें सगळे आमचे 3री वॉर्डान कॅन्डिडेट आमी आज फाल्यां मेळून आमी फायल करतले. हो इम्पॉर्टंट कित्याक आसा तर आमकां पणजी जर तर आमची पयली बॅक टू इट्स ओरिजिनल जे पळय ग्लोरी बी आशिल्ली म्हणटात न्ही तशी व्हरतली जाल्यार आमी सगळीं एकठांय येवन काम करप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां आमी पळयता पणजेची कशी दुर्दशा जाल्या, पार्किंगाचो इशू आसा वा वता थंय ते स्पाचे आमकां लोकांक अजिबात आवडूना. म्हणजे पणजेन हें सगळें कल्चर पयलीं नाशिल्लें. हें कल्चर पणजेन वता त्या बिल्डिंगांनी मसाज स्पा बी ते पणजेकारांक आवडूना आनी आमचें पॅनल म्हाका दिसता हे सगळे हाजेर अगेन्स्ट अशें काम करतलें. आनी आमी जेन्ना CCPन एज कॉर्पोरेटर म्हणून निवडून वता आमी वोकल आसपाक जाय. जे पणजेचे इशू आसा जे आमच्या वॉर्डाचे इशू आसा ताज्या खातीर आमी वोकल आसपाक जाय आनी आमी एज कॉर्पोरेटर म्हणून जे पळय आमचे मुखार जे पळय रेजोल्युशन्स येता थंय आमकां जे पटना ते आमी ओपोज करपाक जाय. आमी पणजेकार पॅनलांतल्यान बरे शिकिल्ले भुरगे आसात, डॉक्टर आसा, हांव स्वता एक होमिओपॅथ आसा, मागीर एडवोकेट आसा, इंजिनियर आसा, अशे सगळे शिकिल्ले भुरगे आसा जे आपलो वॉयस थंय भायर हें करतले. म्हणजे आपलो जे ओपोज हें आसा जे पणजेच्या विरोधान जे हें आसा ताजेर ओपोज करतले. आतां आमी लास्ट टायम तातूंत आमच्या मदीं एक 24 वर्सांचो भुरगो रापणकार कम्युनिटीचो आसा. ताचो बिझनस म्हणजे रापणकार आसा तशें तोय भुरगो आसा आमच्या मदीं. सो हय जो आमच्या आतां मेयर आसा ताज्या अगेन्स्ट जो भुरगो आसा तो रापणकार आनी 24 वर्सांचो यंग भुरगो आसा. उमेदीन फुडें सरला. आपली जे दायज आसा रापणकारांचे जे तुमी चड जाणा सद्या कितें चल्लां ते सगळें वांटोवपा खातीर तो भुरगो फुडें सरला. सो लास्ट हें जें पळय आमचें कावन्सील आशिल्लें तुमी पळयता तुमी जे रिपोर्टर आसा ते जाणात की 5 मिनटान ते अर्द वरा भितर मिटींग सोंपताली. म्हणजे ओपोजिशन कांय थोडेच जाण आमचे सुरेन बाबा सारके जे ओपोज करताले पूण चडशे कांयच ओपोजिशन अशें जायनाशिल्लें. 5 मिनटां ते अर्द वरा भितर बजेट मिटींग जावं कसली मिटींग जावं डिस्कशन जायनासतना सोंपतालें. आमी पणजेकाराचे पॅनलाचे जे पळय कॅन्डिडेट आसा दे वील वॉयस आवट म्हणजे आपले जे हें आसा ते सगळें हें करतले आनी आमचे मेजॉरिटीन पॅनल जिखतले हो विश्वास आसा. लोकांचो बरो पाठिंबा मेळटा. उत्पल पर्रीकर तांकांय लोकांचो बरो पाठिंबा मेळटा. उत्पल पर्रीकर, दत्तप्रसाद, सुरेन आनी बाकीच्यो आमच्यो ज्यो सपोर्टींग पार्टीज आसा सगळ्यां खातीर एक बरो पाठिंबा मेळटा आनी म्हाका विश्वास आसा की आमचे पॅनल बरे मतांनी जिखतात. हय काँग्रेसांनी आमकां सपोर्ट दिला. सो आपाचेय दिसता म्हाका दिसता तांचेय कितें 1-2 तांचेय सपोर्ट अशें आसा. सो हांवें आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे अदर पार्टीजांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट केल्ले आसा आनी हे सगळ्यांचो सपोर्ट घेवनच आमी पणजे बरी करपाक शकता. आज आमी पणजेकार हातूंतले आमी सकाळी पयलीं
महालक्ष्मी देवळाचो आशिर्वाद घेतलो, मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले, काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता, 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन. आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या, मातशें यश येवं नाशिल्लें, ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. आता मेरेन कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळा? ना, आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट येता. आमी डे 1 सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून ते मॅडम सांगले तर टेक्निकली मिनीन हॅज वर्क विथ माय फादर. तो BJPन आशिल्लो तेन्ना, आतां BJPन कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा, बट ही हॅज वर्क विथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान त्या मॅडमीन फायल केला. सो असे अनेक लोक आसा. आमच्या बोरगोडचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा, पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. पॉलिटिकल पार्टीज खंयच्यो आसा तुमच्या पॉलिटिकल पार्टी सगळ्या की आमी ते पॉलिटिकल पार्टी अशें पळयना, पण सगळे हातूंतले आसा. आमी जे सपोर्ट करता पळय ते काँग्रेस BJP सोडूनूय आसा, तशें आसा. वन थिंग इज दॅट यू हॅव गिवन अ कॉल थ्रू अ व्हिडिओ. आयच्या दिसा देखून धरीत जाल्यार हाऊ इज बीन द फिलिंग एंड हाऊ हॅज बीन दीस सामको फूल पणजेंतल्यानूच न्हय, गोंयच्यान म्हाका सामको पॉझिटीव हे आयला. लोकांक एक चेंज जाय, एक गूड गव्हर्नन्स. तो मागीर वॉर्डान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं किंवा इवन व्हडल्या हाचेर आसूं, असो लोकांचो फिडबॅक म्हाका येता आनी ताच्या खातीर थंय योग्य व्यक्ती वचप हो इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हणून आमी थोडी कडेन जे हांव दुसऱ्यांक सपोर्ट करता पळय, हांव थंय कॅन्डिडेट पणजेक बरो आसतलो काय ना हो एक बेसीक फंडामेंटल प्रश्नूच विचारता. हांव हातून खंयचे ताची कितली आयडियोलॉजी म्हज्या आयडियोलॉजी बरोबर मॅच जाता असो ना. चडशी पणजे खातीर आमची सगळ्यांची हे 10तले 8 तरी विशय आमी एग्री जाता. सो तो कॅन्डिडेट बरो एज अपोज टू बाबूश पॅनल इतलो विचार करून आमी डिसिजन घेतलो. फॅमिली राज्याच्या अगेन्स्ट पळयत जाल्यार तुमच्या पॅनलान सुरेंद्र फुर्ताद मेयर आशिल्लो, तेजी बायल कॉर्पोरेटर आशिल्ली पयलीं, आतां ताचो चेडो कॉर्पोरेटर आसा, ते फॅमिली राज जायना. ना, तो ताणें पयलींच्यान ती आनी रिप्रेझेंट करता. ती कॉर्पोरेटर आसा थंयच्यान, सो तिच्या जाग्यार तिजो हो आयला. पण हांव सांगता ते मेयर कोण जाता डायरेक्ट येवन सिनियरांक उडोवन मेयर जायना, कळ्ळें न्ही. सो मेयर डायरेक्ट जावप जेन्ना दुसरे सिनियर आसतना इज अ मेजर इशू. तुमचो मेयर कोण जाता डायरेक्ट पळयत जाल्यार? म्हाका चड पयस पळोवपाची गरज ना. आमचे कडेन एक्स मेयरूय आसा. सो तो आसा, पण ते प्रोग्रेटिव्ह आमच्या पॅनलाचे आसतले, बट चड पयस कित्याक पळोवंक जाय तो आसा आमच्या बरोबर. ऑब्वियसली बेसिकली इलेक्शनान वता म्हणजे लोकांचो सपोर्ट घेवप आसता, तो तांकां काम करपाची एक संदी मेळटा. सो थंयच्यान फुडें वचपूच आसता. एक्स मेयर वयस जावन ते पॅनल आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले. आय डोंट हॅव टू डू व्हेरीफाय. I am very happy that he has full trust in me, and I will never let down his trust in developing the city. सुरेंद्र बाब, Everybody can rest assured. कसिनोचो इश्यू घेवन तुमी इलेक्शनाक वता, पूण जेन्ना जो सिटींग मेयर आहा तो म्हणटा की CCPक व्हडलेशें तें कांय करूंक मेळना, पूण तुमी कितें सांगता? तुमी एक्स मेयरूय आसा, सो जर तुमचे पॅनल आयले जाल्यार कसिनोचेर तुमी एक्शन घेवपाक शकता काय तेन्नाय फक्त ते इकॉनॉमिकली फायदो करता सिटीक म्हणून? Please, don't mix your word. Who has given the licensing for the casinos? CCP? No. It is the revenue department, revenue minister, and the chief minister. Correct, no? And the captain of ports and the minister of captain of ports. Because it is outside in the water. We have no say. पण आमी कितें सांगलां, आमी ह्या मेयरा भशेन आमी पळोवन वचचे ना. हय. जे आसा तांकां आमी आपयतले. ट्रॅफीक पार्किंग इश्यू जाता बिकॉज ऑफ कॅसिनो.
हे सॉर्ट आउट करपाक आमी पूर्ण प्रयत्न करतले वी आर शुअर खूब अनेक विचार म्हळ्यार कसिनो उरतले इशू हा कसिनो रिलेटेड ते सॉल्व करतले तुमी CCTVच्या हातून पडना पण कॅसिनो रिलेटेड इशू हांवें पयलीं जाल्यार कॅसिनो खातीर जे नेगेटीव आसा पळय तेचे ब्रंट पणजी इज फेसिंग दॅट वी कॅनॉट डिनाय इनफॅक्ट आय हॅव टोल्ड गव्हर्मेंट शूड मेक स्पेशल प्रोविजन हातून रेव्हेन्यूवान पणजे खातीर सो दॅट वी कॅन एड्रेस ऑल दीस इश्यूज सो CCTVच्या पडून जे विशय येतले ट्रॅफीक मेन आसा सांजचे फ्रायडे बीन यू हॅव सीन पार्किंग ते रेजिडेंट्सांक पार्किंग मेळना सगळे टॅक्सी पास जाता सो ते रेव्हेन्यू जो कलेक्ट करता गव्हर्मेंट तांणी सम पोर्शन शूड बी पूट इंटू क्रिएटींग दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर सो हे सॉर्ट आउट करपाक पण दीस इज प्रायोरिटी अँड ओवरऑल हांवें सांगलां इट नीड्स टू बी कप टू सर्टन लेवल पणजी कॅनॉट हँडल अनलिमिटेड तुमचेर आमी फॉर्म आसा वी वील डिमांड तुझे पॅनल येयला सगळ्यात पयलीं कामां कितें ना थंय टॅक्सी आसा पळय तांकां थंय करपाक तांकां एनफोर्स करूंक जाय तांकां जाय जाल्यार एडिशनल गव्हर्मेंटान जागो भायर करूंक जाय हांगा PWD गराज आसा पळय ते कितें तरी PPP सगळं कॉमर्शियल येता थंय बरी पार्किंग स्ट्रक्चर बांदपाक येतालो पणजे खातीर बेनिफिटाचो असले अनेक विशय आसा वी आर गोईंग इशू बेस एंड वी वॉन्ट टू सॉल्व तुमचे पॅनल येयल्यार तुमी सगळ्यात पयलीं कितें काम करता तेच सांगितलं ना इट हॅज टू बी लिमिटेड बेस्ड ऑन पणजीच कॅपॅसिटी ऑलरेडी ताण आयला देर इज ऑलरेडी स्ट्रेस सो गव्हर्मेंट शूड एड्रेस दोज इश्यूज फर्स्ट म्हणून हांवें ते फ्रिजींग सांगिल्लें एट द लेवल टू एड्रेस दीस इश्यूज उत्पल पे पार्किंग खातीर पणजेकारांक त्रास जाता तुमी ते रिवोक करतले पे पार्किंग तो एक आमचो विशय आसा पार्किंग सिस्टम केल्याय म्हज्या तकलेन आसा बट आय हॅव टू सीट वीथ एवरी वन एन डिस्कस मेयर तांकां एक्सपिरियन्स आसा हँडल करपाचें ते एक्स मेयर आसा पण म्हजी आयडिया आसा की एटलिस्ट अर्दवर तरी और 15 मिनटां तरी कोणाक थंय पार्क करून मेळूंक जाय आनी थोडे पार्किंग स्लॉट शूड बी रिजर्व फॉर द लोकल रेजिडंट्स थंय बाकीचे येवन आतां तांकां मागीर जागोच मेळना सो अशें वेगळो आसा इट शूड बी मोर मॉडर्न QR बेस्ड हें करूं शकता ह्युमन इंटरेक्शन कमी जावन आनी एक विचार करपाक येता की आमकां नाका पार्किंग बिजनेसीस आर गेटींग पे पार्किंग बिजनेस आर गेटींग इफेक्टेड वॉट एवर द रेवेन्यू शूड बी शेअर्ड वीथ पणजी सिटी नॉट वीथ सम फ्रेंड हू इज गेटींग कॉन्ट्रॅक्ट कळ्ळें तातूंत कितें प्रॉफीट शेअरिंग बी आसता तशें मेकॅनिझम आसता द रेवेन्यू शूड बी यूज टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पणजी देन पीपल आर विलिंग टू पे आज आमी ज्या खड्ड्या कडेन पार्क करता ज्या खळयेच्या सायडीक पार्क करता ज्या धुळीन पार्क करताले थंयच आमी पार्क करता 20 रुपया दिता काय ताच्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरान हें जावंक ना सो दीज आर द इश्यूज आमचे आयडियाज आसा वील सीट टुगेदर बट वी वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ऑल दीस सो आतांचे पे पार्किंग सिस्टम सारकें ना ऑब्वियसली सगळ्यांक जाणा ते येतात रेट कार्ड ना तांचे कडेन ट्युरिस्ट येतात तांकां 500 रुपया सांगता ट्युरिजम आमकां जाय न्ही सो अशेय विशय आसा सो फ्रॉड जावंक जायना न्ही ट्युरिस्टां कडेन फ्रॉड जाता आमी गोंयकार म्हणून ते वी नो 20 रुपयान म्हणून पण ट्युरिस्टाक खबर नासता रातचे 500 रुपया तांकां कॅशान घेता सगळ्या तो अनेक इट शूड बी मॉडर्न आनी हांव सगळ्यां कडेन उलयतलो वी नीड गूड सिस्टम वीच वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट ओके थँक्यू करप्शन फ्री आसतलें दॅट इज द गोल हें सुद्दां ट्रान्सपरन्सी येवंक जाय ऑल दीस कॉन्ट्रॅक्ट्स येता गार्डनाक उदक घालपाचे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा ट्रान्सपरन्सी सुरू आसा सो वी वॉन्ट टू मेक इट ट्रान्सपरंट एंड वेन ही वॉज देर ऑल्सो देर वॉज डायलॉग गोईंग मिटिंगेन उलयताले देर वॉज ऑपोजिशन ऑल्सो दॅट इज ओके दॅट कॅन डेमोक्रेसी ऑपोजिशन जाय बट डायलॉग विल बी